मतदारसंघात आमचे नवीन जीएसटी जो रिफॉर्म हाडला की ज्या हाच्या माध्यमांतल्यान पयलीं 4 जे स्लॅब आसले 5%, 18%, 12% आणि 28%. नरेंद्र मोदीजीच्या गव्हर्नमेंटान एक बरें डिसिजन घेतलें आनी ते 2 स्लॅब केले 5% आणि 18%. आणि बरेचशे जे वस्तू आशिल्ले जे आमकां खावपाक डेली जाय हाचे 0% केल्लो आसा. आणि त्याचे अवेअरनेस करपाक ज्या तरेन सबंद देशभर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह भोंवतात त्या प्रमाणे आज आमी सालेगांव मतदारसंघात आसात. म्हजे बरोबर आमचे ह्या मतदारसंघाचे आमदार केदार बाप नायक आसात, जिल्हा पंचायतीचे सदस्य आसात, आमचे सरपंच पंच, पार्टीचे अध्यक्ष आणि पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते. आज आमी वेरें बेती ह्या भागा भितर फिरतात आणि हे फिरता आसतना एक वेगळो अनुभव दुकानदारा कडल्यानूय मेळटा आणि जे गिरायक जे येतात त्यांच्या कडल्यानूय मेळटा. कारण ज्या वस्तूंचो रेट चड म्हारग आशिल्लो तो आज सवय जाल्लो आसा. त्याच्या भितर बिल्डींग मटेरियल आसत किंवा रेग्युलर लागणारे वस्तू आसा आणि त्यामुळे एक बऱ्या तरेचें सॅटिस्फॅक्शन सगळ्यांच्याच तोंडाचेर दिसतालें. बऱ्याच दुकानदारांचें म्हणणें आसा की जीएसटी रेट कमी जाल्या कारणान गिरायकूय आमचें वाडटलें आणि गिरायक वाडल्या कारणान परतून आनीक आमकां तेचें प्रॉफीट जें आसा ते फायदोय आमकां चड जातलो. आणि हें सगळें करता आसतना आमी सगळ्यांक जो नरेंद्र मोदींचो नारो आसा की हर घर स्वदेशी ही जी योजना आसा ह्या माध्यमांतल्यान ह्या देशा भितर जो माल तयार जाता तोच आमी घेवचो अशा पद्दतीचे आमचे स्टिकर जे आसात ते आमी त्या दुकानांचेर लायतात. आणि त्यामुळे सगळ्यांचें म्हणणें आसा की आपल्याक गर्व आसा की म्हज्या देशा भितर जो माल तयार जाता तोच हांव विकता. अशा पद्दतीचें एक वेगळें सॅटिस्फॅक्शन ह्या सगळ्या भितर आसा. आणि म्हणून आमचो एक अनुभव सगळ्या कार्यकर्त्यांक आज बरेच जाण आमी हांगा ह्या भागा भितर सगळ्या दुकानांनी फिरले आणि सगळ्यांनी एक पॉझिटिव्ह मेसेज दिली की तांच्यांनी सगळ्यांनी म्हणलें की नरेंद्र मोदीजीक सांगात की हें बरें काम तांच्यांनी केल्लें आसा. आणि नरेंद्र मोदीजीन दिवाळीची भेट, दसऱ्याची भेट आणि म्हणून नवरात्रा पासून 22 तारीख नवरात्रा उत्सव सुरू जाता तेन्ना पासून 29 तारीख पर्यंत सबंद देशभर अशें अवेअरनेस करपाचें काम सबंद देशभर कार्यकर्ते करतात. गोंयांत सुद्धा आज आमचे आमदार आसात, आज ते ह्या पंचायतीन आसात, फाल्यां दुसऱ्या पंचायतीन वतले. आणि त्यामुळे प्रत्येक पंचायत क्षेत्रा भितर कंज्युमर जे आसात, जे गिरायक जे आसा तांकांय अवेअरनेस करतात आणि दुकानदारांकूय रिक्वेस्ट करतात की तांच्यांनी जी रेट कमी जाल्ली आसा त्यामुळे आपलो माल जो आसा तो कमी रेटीन विकचो जेणे करून त्या गिरायकाक त्याचो फायदो जावपाक जाय, बेनिफीट जावपाक जाय. सगळ्यांक खबर आसा की एक मेजर डिसिजन आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदीन घेतलेले आसा की जीएसटी जी आमची आशिल्ली ती जीएसटी कमी केल्या. आणि म्हाका दिसता हेजो फायदो जो आसा हे पुराय देशाक सगळ्या गरीबातल्या गरीब लोकांक आणि श्रीमंताच्या श्रीमंत लोकांक हेजो फायदो जालेलो आसा. आयज आमी तेच अवेअरनेस करपाक लागून शॉपांनी गांवांत आमच्या मेन नाको जो आसा बेतीन हांगा सगळे कडेन फिरला आणि थंय आमी सगळ्यांक आग्रोही केला, रिक्वेस्टूय केल्या की स्वदेशी गुड्स जे आसा हे आमी चडांत चड यूज करचे म्हणून. आणि जी जीएसटी कमी जावन जो फायदो आमच्या सगळ्या गरीब लोकांक जाला ते अवेअरनेस केला. सगळ्या लोकांक सगळे उत्साहान आसा की जीएसटी कमी जाल्या म्हणून. शॉपकीपर सुद्धा एक बरें हें करता, तांकां सेल वाडला. त्या जीएसटी कमी जाल्ले असल्यान गरीब लोकांक जे पयशे मोडटाले त्या कमी पयशान सामान भरपूर येवपाक लागलेले आसा. सो हेका लागून आमी पुराय सगळे आमच्या ग्रामस्थ बेतींतले तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, आमचे पंच, सरपंच, आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर, आमचे ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर सदानंद तानावडे सर आयज स्पेशली आमच्या मदीं आयिल्ले आसा. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळ्याच पंच, सरपंचांक, आमच्या जिल्हा पंचायत मेंबरांक, माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक, आमच्या ग्रामस्थांक देव बरें करूं म्हणटा की त्यांच्यानी हे सगळे पॉझिटिव्हली घेतल्या. आणि आमी सगळ्या शॉपांनी इच अँड एव्हरी शॉपान वचून आमी ते अवेअरनेस ते शॉपकीपरांकूय केलेले आसा, तांकां खबर आसा. आणि आमचे जे ग्रामस्थ आसा तांकांय ते ग्रामस्थूय सगळे उत्साहान आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं.